नावशीच्या मरीना प्रकल्पाक केंद्र सरकाराकडल्यान ग्रीन सिग्नल मेळा। या प्रकल्पाक परवानगी दिवचे ना अशें म्हणत फाटल्या दारांतल्यान हो प्रकल्प हाडपाची तयारी चल्ल्या। नावशेची मरीन लायफ काबार करपी हो प्रकल्प आडावपाच्या लढ्यात काँग्रेस सक्रिय वांटो घेतली, काँग्रेसीन जाहीर केला। केंद्रीय पर्यावरण आणि रानां आणि हवामान बदल मंत्रालयान MPA उदकांतल्या प्रस्तावित AHOY मरीनाक ग्रीन सिग्नल दिला। या प्रकल्पाक पर्यावरण मंजुरीची गरज ना, पण हेर सगळ्यो वैज्ञानिक परवानग्यो घेवच्यो पडटल्यो अशें मंत्रालयान म्हटलां। EAC म्हटल्यार मंत्रालयाच्या तज्ञ मूल्यांकन समितीन 5 ऑक्टोबराक जाल्ले बसकेत हो प्रकल्प दुरुस्ती प्रमाण EIA अधिसुचोवणी 2006 च्या कक्षेत येना आनी मंत्रालयांक ECची गरज ना अशें नोटिफिकेशन काडला। काँग्रेसीन ताका खर विरोध केला। वो सरकार कसो फाटल्या दारांसान वो प्रोजेक्ट जो ताणी सांगुल्लो आमी हाका परमिशन दिवचे ना म्हूण तो आतां ते एक्टिवेट करता। डबल इंजीन पळय म्हणटा ते एका सायडीक एक इंजीन सांगता आमी हो प्रोजेक्ट येवंक दिवचे ना आनी दुसरें इंजीन आसा तें सेंटराक MOFCC सांगता की आमी ग्रीन सिग्नल दिले। दे डोंट रिक्वायर एनवायरमेंटल क्लियरन्स। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन एक स्टडी केल्ली, मातशे थंयसान सुमार 300-400 मीटर फ्रॉम देर ऑन द अदर साइड ऑफ द बँक, आणि थंय ताणें सांगुल्लें इट इज अ रिच हॉटस्पॉट ऑफ मरीन बायोडायवर्सिटी। हे आमचे कडेन ब्लॅक अँड व्हायटान रिपोर्ट आसा आनी 200 वयर वरायटी नुस्तें तांकां मेळुल्लें तें ताणें लिस्ट डावन केल्लें आसा। तशेंच ICAR ओल्ड गोवा जे सायंटिफीक ऑर्गनायझेशन आसा तांणी स्टडी केल्ली आनी आफ्टर एक्सटेन्सिव स्टडी तांणी सांगलें दॅट येस दॅट प्लेस इज रिच इन बायोडायवर्सिटी। 3-4 वर्सां जालीं आख्खो नावशीच्या लोकांनी तशेंच आख्खे गोंयभर लोकांनी एजिटेशन केल्लें, मोर्चा केले, जायतेशे उलोवप जालें, जायतेशें करून ताका लास्ट हायकोर्टान तेजेर बॅन हाडलेली, बंदी घातलेली। तरी सुद्दां खंयच्यान तरी बायपास करून ह्या गव्हर्मेंटान आपली ते दादागिरी हुकुमशाही चलयलेली आसा। आमकां दिसता की आमचे जे नुस्तेकार, जे रांपोणकार आसात, जे बोटीकार आसात, जायते जाण ते धंद्या वयल्यान पोट भरून आयज आपले भुरगीं बाळांक पोसतात की गव्हर्मेंटा कडेन एम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार आमी एक तो नुस्त्याचो धंदो घेवन तो ल्हान आसतनाच 1-18 वर्सांचो भुरगो जालो तेन्ना तो आवय बापाय वांगडा आपल्या वांगडा नुस्तें विकून तो पोट भरपाक कसो वयर सरतलो, फाटल्यान तेगेली भुरगीं बाळां आसतलीं, अशें करून तो धंदो हो आमचो नुस्तेकारांचो पयलूच्यान ट्रेडिशनल जो जाणटे आतां आमचे आजे पणजे मरोन गेले त्या टायमाच्यान हो धंदो चालू आसा। सो हे गव्हर्मेंटाक आमचे कांयच पडलेलें ना। वयता थंय जमनीक विकपाक खंयचे आतां आनी खंय कितें भाटभेस शिकतले म्हणटकीर खंय कितें आहा तें काबार करपाक पळयता। सो आतां दर्यो विकूंक लागले। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी सानिका नागवेकार।